हडफडे अग्निकांडा उपरांत प्रशासनाक जाग आयल्या बर्च बाय रोमियो लेन क्लबाक लागिल्ल्या उज्या उपरांत प्रशासनान बेकायदेशीर बांदकामांचेर कारवाय सुरू केल्या। हाचोच भाग म्हणून उपजिल्लोधिकाऱ्यान हरमलचो ऑटेलो क्लब सील केल्लो। महत्वाची गजाल म्हळ्यार हो क्लब जे जमनीत आशिल्लो ती जमीन आदलो मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकराची। फकत जमीनूच न्ही जाल्यार ऑटेलो क्लबान घेतिल्ले सगळे परवाने लक्ष्मीकांत पार्सेकार हांच्याच नांवार। आपले प्रॉपर्टीचेर कोणे दावो करचो न्ही हाचे खातीर सगळे परवाने आपल्या नांवार काडून दिल्ल्याचे लक्ष्मीकांत पार्सेकार सांगता। आपणे फकत ताका जमीन वापरपाक दिल्या, हातून कितें गैरकारबार जाल्लो आसत जाल्यार ताका आपूण न्ही तोच जापसालदार म्हणून पार्सेकाराचें म्हणणें। दुसरे वटेन जमीन आसा त्या वाठाराक मिठागर म्हणटात, पूण म्हज्या 70 वर्सांचे पिरायेंत आपणे थंय केन्ना मिठागर पळयलेंच ना म्हणून पार्सेकाराचो दावो। ती जमीन वापरपाक दिल्या आणि कंडिशन अशें आसा की ताणें सगळी लायसन्सीस जी आसा ती म्हज्या नांवार काडूंक जाय। म्हज्या नांवार काडपाचें कारण अशें की म्हाका म्हजी येदी प्रायम प्रॉपर्टी ही हेची ओनरशीप मालकी ही एस्टॅब्लीश करूंक जाय, कोणें तेचो गैरवापर करचो न्हय म्हणून हांवें माड मुद्दम म्हाजे कडेन दवरल्यात आणि तशेंच ताची लायसन्सीस जी आसात ती सगळीं म्हज्या नांवार काडपाक सांगल्यात। ताच्याय फुडें वचून ताणें लायसन्सा शिवाय खंयचोच धंदो करूंक जायना हेंवूय सांगलेलें आसा। आनी जर असल्यो गोश्टी जर तेजे कडल्यान चुकून खंयची गोश्ट जाली आसा किंवा जाणीवपूर्वक जाल्ली आसा जाल्यार ताका जबाबदार ही वील बी पिनलायज्ड। हांव तेचो सहभागी नासतलो। आतां मिठागर असो एक ब्लो केलो वता, त्या जमनीचें नांव मिठागर हें निश्चित, तें हांव बदलूं शकना। मिठागर थंय हांव 70 वर्सांचो मनीस, हांवें काय म्हज्या आयुश्यांत म्हज्या पुर्वजांची जमीन ती, हांवें थंय मीठ काडलेलें केन्ना पळोवंक ना। 100 वर्सां पयलीं बीन काडलें आसूं शकता आनी ताका लागून थंय ताका मिठागर मदला वाडा मिठागर अशें नांव त्या ठिकाणाक पडलां। दुसरे वटेन थळाव्या लोकांनी ऑटेलो क्लबाक खर विरोध केलो। ऐकात तांचें म्हणणें। हो क्लब आमच्या गांवांत नाका आनी असलो खंयचोय क्लब येयलो जाल्यार आमकां नाका। हॉटेलो क्लब ह्यो आमकां 2 म्हयने डिस्टर्ब करतालो। आमी ताका बरे भशेन 2 फावटी सांगलें, 3 फावटी सांगलें, मागीर पंचायतीनूय आमी कळयलें आनी आतां कितें तरी तें सरकारी कारवाय जावन तें बंद पडलां। आनी असलो क्लब आमकां नाका। बाकीचो कितें धंदो चलयता सगळ्यांक चलोवनी, सगळ्यांचें पोट आसा, नो प्रॉब्लम, पूण क्लब आमकां नाका। आमी काल बंद केलां तें हॉटेलो, तेजें म्युजीक सदांच आमकां रातची 2 म्हयने जाले वाजता। भुरगीं आमचीं इस्कॉलाक वयता, सकाळीं उठून आमकां उठोवंक हें करतात तीं आनी आमची जोंजालां पासून हालतात। कितल्या लोकांक आमकां त्रास जाता। आमी तरी ताका 2 फावटी आमचे भाव विचारूंक गेले ताका 2 फावटी, तेणें बंद स्लो करता म्हणून मागीर आमी आयकना म्हणून पंचायतीन आमी गेलीं, तांकां सांगलें। तें आतां हें केलां, बंद केलां म्हणून हांव एका CMाक देव बरें, एका सरकाराक देव बरें करूं म्हणटा। ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट।